प्रितीच्या भाव भयणीनो, तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज आयतार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा जुवाचो 15वो विसवोर, वोड 26 आनी 27 आनी जुवाचो 16वा विसवोर, वोड 12 ते 15 पर्यंत. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. हांव बापा कडसून तुमचेशी एक शारांती पाठयतलो. तो बापासून निबजता आनी देवा संबंदी सोप उगडापें कोत्ता तो उठो. तो येतलो तेन्ना तो म्हजे विशीं साक्षी दिता. आनी सुरवातेक थावन तुमी म्हजे सांगाती आसात देखून तुमी म्हजे साक्षी जातले. अजून जायत्यो वस्तू हांवें तुमकां सांगल्यो, पूण त्यो तुमच्यान आतां मनान घेवंक. देवा संबंदी सोत उगडापें करता तो आत्मो येतलो तेन्ना तो तुमकां पूर्ण स्वताचे वाटेन चलयतलो. कित्याक तो आपल्या पद्दरचें उलोवचो ना, पूण जें कितें तो आयकता तें तो सांगता. आनी घडचें आसा तें सगळें तुमकां कळयतलो. तो म्हाका विमा, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. त्या पासत हांवें अशें म्हणलां, तें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. प्रितीच्या भाव भयणीनो, आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां, आमी आयज पवित्र आत्म्याची परब करता. आनी जेजू आपल्या शिसांक पवित्र आत्म्या विशीं आपण खुर्सार वेच्या आदीं पवित्र आत्म्या विशीं तांकां खबर सांगतलो की पवित्र आत्मो तांचेर येतलो म्हणून. आनी भाव भयणीनो, पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसा जीं उतरां जेजून शिकयल्या तीं उतरां आमकां शिकोवपाक आनी जेजूक महिमा दिवपाक. म्हणटकीर हीं दोन कामां जावन आसा पवित्र आत्म्याचीं. पवित्र आत्म्याचें काम जावन आसा आमकां देवाचें उतर शिकोवपाक, जें जेजून सांगलां, जें जेजून आपल्या उतरान उलयलां तें आमकां त्या उतराची आमकां सजमणी दिवपाक. आनी जेन्ना आमी तें उतर पाळटा, पवित्र आत्मो जो आमचे भितर आसा तो आतां जेजूक महिमा दिता. म्हणटच भाव भयणीनो, ज्या दिसा आमी जेजूक आमचो सोमी देव आनी सर्वंडार मानला त्या दिसा आमकां पवित्र आत्मो मेळटा आनी पवित्र आत्मो येता आनी आमचे भितर ठिकाण करता. आनी भाव भयणीनो, आयज जेजू ह्या 14 जुवाचो 16 विसवोर 14 आनी 15 तो कितें म्हणटा? तो म्हणटा पवित्र आत्म्या विशीं उलयता आनी तो म्हणटा तो म्हाका महिमा दितलो, कित्याक जें तो तुमकां कळयतलो तें तो म्हजे कडसून घेतलो. जें बापाचें तें सगळें म्हजें. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना पवित्र आत्मो उलयता तो आतां जें जेजून उतरां सांगलां तें आमकां सांगता. म्हणटच बाप, पूत आनी पवित्र आत्मो जें उलयता तें सगळें देवाच्या उतरांत बरोवन ऑलरेडी जेजून आमकां सांगलां. म्हणटच पवित्र आत्मो जें सांगता तें पवित्र आत्मो सदांच जेजूक महिमा दिता, सर्गीच्या बाबाक महिमा दिता. म्हणटच आतां आमचे कडेन पवित्र आत्मो आहा जाल्यार आनी आमी पवित्र आत्म्या उदेशीं आमी आमचें जिवीत सारतांव जाल्यार भाव भयणीनो, आमी आतां देवाच्या उतरा प्रमाणे आमचें जिवीत सारूंक जाय. म्हणटच जो कोण म्हणटा जेजूचो पाटलावदार ताणें आतां पवित्र आत्म्या उदेशीं देवाचें उतर पाळपाक एकदम गरजेचें. आमच्यान क्रिस्तांव म्हणूंक जायना आमकां, आमच्यान जेजूचे आमकां आमी आमच्यान भावार्थी म्हणूंक जायना. कित्याक आमी ऑन भावार्थी जाता जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळिना जाल्यार. आमी कितलें देवस्पण करूं, कितले तेर्स करूं, कितले मिसां आयकूं, पूण भाव भयणीनो, आमी देवाचें उतर पाळिना जाल्यार आमचे भितर पवित्र आत्मो आसचो ना. आनी देखून पवित्र आत्मो खरेपणी आमचे भितर आसा जाल्यार पवित्र आत्मो आमकां सदांच देवाचें उतर पाळूंक सजमयतलो. तो आमकां देवाचें उतर करपाक सांगतलो. तो आमकां जेजूक महिमा दिवपाक, फकत इगर्जेन न्हय, फकत आमी मागणें करता तेन्ना न्हय,
जेन्ना आमी खिंचोरूय आसूं आमच्या उतरा वरवीं आमच्या कोन्या वरवीं आमच्या चिंतना वरवीं आमी आतां जेजूक महिमा दिता. तर आयज भाव भयणीनो खरेपणी आमी जेजूचे पाटलावदार जाल्यार, खरेपणी आमी जेजूक आमचो सोमी देवान सर्वनार मानला जाल्यार, खरेपणी पवित्र आत्मा आमचे भितर आहा आनी खरेपणी आमची कूड पवित्र आत्म्याचें मंदीर जाला जाल्यार आयज आमकां भाव भयणीनो देवाच्या उतराची गरज एकदम एकदम देवाची उतराची गरज आमकां. आनी देखून भाव भयणीनो जेन्ना हें उतर आमच्या काळजांत रिगून रावता, खरेपणी पवित्र आत्म्या उदेशी हें उतर आमी पाळटा, आतां भाव भयणीनो आमी जेजूक महिमा दिता, आमी आमच्या सरीच्या बापाक महिमा दिता, आमी पवित्र आत्म्याक महिमा दिता. ही सजमणी आमकां ना म्हणून आमी फकत धर्मान बुडल्या, आमी फकत देवस्पण खूब कोत्ता, खूब मागणें कोत्ता, पूण आमी देवाचें उतर आमी नोको म्हणून आमी जेजूक महिमा वाखाणणी दिनवास दिवंक पावना. तो आयज खेरीत भाशेन भाव भयणीनो ह्या परबेच्या दिसा, पवित्र आत्म्याच्या परबेच्या दिसा, कित्याक जेजू आतां स्वर्गार गेला, ताणें आतां पवित्र आत्मो धाडला, पवित्र आत्मो आतां फकत जेजूक महिमा दिता, जेजूक वाखाणणी दिता. आनी खरेपणी आमी जेन्ना पवित्र आत्म्याच्या काळार आमी ह्या वेळार जियेता, पवित्र आत्मो आमकां दिलोलो आसा. जेन्ना आमी जेजूचेर बावाट दवरला तो पवित्र आत्मो आमचे भितर आहा जाल्यार पवित्र आत्मा आमकां देवाचें उतर शिकयता, तें उतर सोंपें कोत्ता, तें उतर आमकां पाळूंक आमकां घोटाय जाणवाय दिता. आनी खरेपणी जेन्ना आमी देवाचें उतर पाळटा, देवाचें उतर आमी कोत्ता, आमी आतां एक क्रिस्ती जिवीत, जैतिवंत जिवीत, बावार्थीचें जिवीत आमी जिवंक पावता, जेजूक महिमा दिवंक पावता, आमची गवायकी दिवंक पावता आनी दुसऱ्यांक देवाच्या राज्यान आमंत्रण दिवपाक आमी वावर कोत्ता. हेंच करपाक आयजतान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक. आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बापाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.